सो कशी आहात सगळी? प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीसस. थँक्यू होली स्पिरिट. ओके, मागणे करूया बिफोर वी स्टार्ट. ओके, सगळे आमी दोळे बंद करूया. सर्गींच्या बाबा, तुका आमी आर्गां दिता, तुका आमी दिनवासता, तुका आमी वाखाणटा ह्या आयच्या दिसा पासत. हो आयचो वेळ तुवें आमकां फावो केलाय आनी तुज्या नांवान तुवें आयज आमकां हांगासर सोगल्यांक एक एकल्याक आमकां विचून काडून हांगासर एकठांय केल्या म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाण दिता. हो आयचो दीस बाबा तुवें निर्मिला आनी आमी विचून काडटा तुज्या उतरा पोरमणे ह्या आयच्या दिसान तुका वाखाणूंक, तुका उल्हासूंक आनी संतोसूंक तुज्या उतरान. जेजू तुका आमी आर्गां दिता, वाखाणटा जेजू. कितलो मोग तुवें आमचो केलोय आनी ह्या मोगा पासत तो खुरीस तुज्या खांदार घेवंक आमच्या पातकांचो तूं तयार जालो आनी तुवें तो खुरीस आमच्या पातकांचो तुज्या खांदार घेतलो. जेजू तुका आमी आर्गां दिता. जें आमच्या लागीं करूंक जायना, आमच्या लागीं कितें घडोना, हें सगलें कार्य तुवें घडयलें जेजू. तुज्या कुडीचेर तुवें चाबकांचो मार घेतलो, कोश्टांनी तूं सोडलो, त्या खुर्सार तुका उबारलो आनी हें सगलें वायट तुजें सगळें घडलें हें आमच्या पातकाच्या फारीकपण. वय जेजू आमी सोत मानता, सोत मानता. एक एक चाबकांचो मार, एक एक ते लॅशीस तुका पडले, एक एक मार तुजेर पडलो त्या चाबकांचो, वो आमच्या पातकाचें फारीकपण आमी सोत मानता जेजू. जेजू आमी सोत मानता, तूं आमचो सोडवणदार न्हू, आमची सोडवण करूंक तूं आयलो आनी आमची सोडवण बेश्टी जावंक ना, पूण तेजें फारीकपण आसलें तें तुवें दिलें जेजू. आनी आयज आमी नियाळ करता ह्या तुज्या फारीकपणाचेर. सदां सदां काल आमकां उगडास उरोंक, कसले कोश्ट त्रास तुवें सोंसले आमची सोडवण करूंक. आनी आयज ह्या घरांत तुवें म्हाका सोयक दिला जेजू. हें दार तुवें उक्तें केलां तुज्या उतर परगटूंक. जावं दी फकत हें उतर जें म्हज्या तोंडांतल्यान भायर सरतलें तुका महिमा हाडूंक, तुका वाखाणूंक, तुजी स्तुती गावंक. You deserve all the glory and honor, Jesus. There is none like you. एक एक उतर जे तोंडांतल्यान भायर सरतलें, जावं दी तें उतर आमचें जिवीत बदलता तसलें. आनी आमचें जिवीत आदल्या भशेन केन्नाच उरचें ना, पूण आमचें जिवीत बदलोन जातलें तुज्या सारक्याचें जेजू. पळयतात तुका आमी आर्गां आनी वाखाणी दिता. ह्या वेळार तूं आमच्या सांगाता आसाय, तूं आमचो शिकोवणदार, तूं आमचो टिचर, तूं आमकां शिकयता, आमचो आदारी, आमचो सांगाती. पळयतात तूं सांबाळून घे ही शिकोवण जी आयज तूं तांकां शिकोवंक सोदता. तूं जाणा एक एकल्याचें काळीज, एक एकल्याची परिस्थिती जिवितान, तांचें जिवीत कशें चलता तें, त्या पोरमोणे तूं तांच्या लागीं उलय. पळयतात तूं तांकां शिकय, तूं म्हाकाय शिकय. हें उतर म्हज्या तोंडांतल्यान भायर सरोंक शिकोवंक हें उतर तूं जावन दी आमचो टिचर, म्हजो टिचर जेजू. यू बी अ टीचर, माय टीचर. Let every word seasoned with your grace and bring grace to the hearer. कृपा आमकां मेळटा तसलें जावं दी हें उतर जें आमी आयकता आमच्या जिवितान कृपा व्हांवता पळय तशी जेजू. पळयतात तुजेरूच पाती येता, तुजेरूच डिपेंड रावता आनी तूं ही शिकवण आमकां शिकयता म्हूण आमी भावार्थान सोत मानता. हें मागणें करता आमी जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. बसुया. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Baba, there is stool. You can sit on the stool. You okay? Okay, ha? Stoolar बसू? हांव बसता घरा स्टूलार. Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay. सोबीत आमकां हो दीस देवान आयज निर्मिला आनी आयज तेज्या नांवान आमी हांगासर एकठांय जाल्या. वयगो ना? देवाचें उतर म्हणटा सगल्यान उंच जेजूचें नांव आनी तेज्या वयर आनीक नांव ना. देर इज नो अदर नेम अबाव जीसस. एंड हीज नेम, तेजें उतर सगल्याहून उंचलें, फार अबाव ऑल द पावर्स एंड प्रिंसिपॅलिटीज म्हणटा. सगळे शक्तेवून, सगल्या मेळ्या ओतनाचे ताकतीकून जेजूचें उतर सगल्यान उंच म्हणटा. तुमचे लागीं कोणा लागीं बायबल आसा? कोण वाचता ते? यू कॅन रीड? ओके. 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 सो सुरवात करूया. पयले सुवातेर आमकां सगल्यांक भावार्थ आहा देवाचेर? भावार्थ आहा?
भावार्थ आहा देवाचेर? डू बिलीव इन गॉड? डू हॅव फेथ इन हिम? भावार्थ आहा देवाचेर? तुमकां दिसना? तांकां एक्सेप्शन. भावार्थ आहा देवाचेर? आसा वो ना? सगल्यांक आहा न्हय? आमकां सगल्यांक आमच्या देवाचेर भावार्थ आसा. सगल्यांनी वय म्हणलां. सो आतां क्वेश्चन विचारता तुमी आन्सर दिवंक जाय. ओके? एग्जामायज. भावार्थ आहा न्हू रे? भावार्थ म्हणल्यार कितें? हां? आनी ट्रस्ट म्हणल्यार कितें? विश्वास म्हणल्यार कितें? शेजारी हा विश्वास. सो भावार्थ म्हणल्यार कितें? आमी सगल्यांनी आसा म्हणलां न्हय. सो भावार्थ म्हणल्यार कितें? ओके, बिलीव म्हणल्यार कितें? मेळटोलें म्हूण. ओके, मेळटा मागीर मागल्या उपरांत? ओके, बायबलाचेर बरयलां भावार्थाक डेफिनेशन आहा. अकॉर्डिंग टू बायबल there is a word, but there is a definition given specifically and very clearly in the Bible. What is faith? But sister, sit here. So भावार्थ म्हणल्यार आमी पयलें समजूंक जाता. सी, एवरी पर्सन, नाव वी आर कॅथलीक क्रिश्चन फॅमिली, रायट? जेजूक सोत मानता ती. पूण संवसारांत जायते लोक आहा आनी कितें कितें सोत मानता. दे ऑल्सो से आमकां भावार्थ आहा. भावार्थ म्हणल्यार कोंकणीन म्हणटा आमी विश्वास. ओके, विश्वास आहा म्हणटा. म्हाका जेजूचेर विश्वास आहा. एरा लोकांक आनी कित्याचेर विश्वास आहा. सो देर इज डिफरंट कायंड ऑफ फेथ. करेक्ट? दुसऱ्या भावार्थाचे मनीस कितें म्हणटले? आमकां अमक्याचेर भावार्थ आहा. आमी म्हणटा आमकां जेजूचेर भावार्थ आहा. पूण तेजो अर्थ एक आसूंक जाय. तो भावार्थ म्हणल्यार कितें? हालेलुया. आनी हो भावार्थ नासतना, ओके, आय वॉन्ट यू टू ओपन हिब्रूज. हिब्रूवांची चीट ना, पण नवे करा फाटल्यान. या, वे बिहायंड. सिस्टर, यू कॅन हेल्प इफ यू कॅन. कितें वता गॅसीचेर? उदक दिसता. अरे, हे रिकॉर्ड जालें. इट्स ओके. ओके, इट माइट टेक टायम, बट आय वॉन्ट यू टू रीड दॅट. जाकोबाची चीट जावच्या पयलें आहा. सिस्टर, यू कॅन टेक फास्ट. हां, 11th chapter you got? 11th chapter? हां, 11 verse 6. सोवी ओल्ड वाच. एकामेकाक हेल्प करात. आदार करात एकामेकाक. सोवी ओल्ड वाच बाबा, व्हडल्यान वाचा. ओके, इतलेंच. पोट तें वाच, सेम वाचलां तें व्हडल्यान. भावार्था विरेत कोणाच्यानूच देवाक मानोंक जायना. इंग्लिशीन कितें म्हणटा? विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड. देवाक आमी मानवलेली भावार्था विरेत आमच्यान जायना. सो देवाक कितें मानवलेलें जाता? कितें बरयलां? भावार्थ. देवाक कितें मानवलेलो जाता आमचो? भावार्थ. इट्स व्हेरी क्लियर. नाव भावार्थ कुशीक काडून आमी कितले पाटी आमच्यो बऱ्यो करून देवाक मानवलेली जावंक सोदतात. येस ओ नो? आमी कशीं देवाक आमी मानवलेली जावंक सोदतात? आमकां दिसता आसतलें, चल गरीबाक आदार करुया, देवाक मानवलेलें जातलें. चल भुकेलेल्याक जेवण दिवया, देवाक मानवलेली जातली. बरयलां थिंगा बरयलां, तूं गरीबाक जेवण दिता तेन्ना तूं देवाक मानवलेलो जातलो म्हूण. जेजून म्हणलां ना. यू मस्ट बी थिंकींग, अरे पूण जेजून म्हणलां न्हय, जेन्ना तें गरीबाक दिलें, म्हाका दिलें अशें जालें. ही सिस्टर आनी कितें सांगता? चिंतून येवचें ना? वॉट इज शी सेयींग? देर इज अ डिफरन्स. तेजो अंतर आहा. वय जेजून सांगलां, जेन्ना तुवें भुकेलेल्याक जेवण दिलें, म्हाका दिलें अशें जालें. जेन्ना तानेलेल्याक पिवंक दिलें, म्हाका दिलें अशें जालें. विंगल्याक आंगवस्त्र दिलें, आपणाक दिलें अशें जालें म्हणलां. पूण देवाक मानवलेलें जातलें म्हूण जेजून
म्हणोंक ना. हांगा कितें बरयलां, भावार्थ नासतना, समजून घेयात ओके. भावार्थ नासतना देवाक आमी मानवलेली जावची ना. ओके. सो वॉट प्लीजीस गॉड? फेथ प्लीजीस गॉड. भावार्थ आमचो देवाक मानवलेलो जातात. हे सदांच उगडास दवरा. म्हज्यो बऱ्यो करण्यो. नाव वॉट आमी कितें करपाक ट्राय करता एवरी डे वॉट वी आर ट्रायंग टू डू? Trying to do good things for others, right? Trying to behave good, right? I will not commit sin, then I will be good in the eyes of the Lord. Who said? Now, I'm not telling anybody to go and commit sin. I'm not saying that. Okay? Understand. But if a person is, एक तर मनीस चिंता, हांव तर पातो करिना, जाल्यार देवाक मानवलेलो जातलो. Is it written there? Everybody is a sinner, and because of our weaknesses, we will commit a sin. That is तेका लागून देवाचें जेजूचें रोगत त्या खुर्सार वारोलां. ओके. आनी बायबलाचेर बरयलेलें आहा, देर आर लॉट ऑफ स्क्रिप्चर्स रिटन, की देवाचें जेजूचें पवित्र अमोलीक रोगत आयज पासून आमकां तयार आसा दर एका पातकांतल्यान आमकां निवळ करपाक. पूण ताचो अर्थ असो बरोवंक ना की यू गो एंड कीप ऑन सिनींग. नो. ओके. आमकां खंयच परवानगी दिवंक ना वचोन तूं पातो कोर म्हूण जेजूचें रोगत आसा. ना. दॅट मिन्स हांवें जेजूचें रोगत आजून समजोंकूच ना. ओके. नाव म्हाका जेन्ना देवाचें उतर मेवलें तेन्ना देवाचें उतर मेवल्या उपरांत तुका जेन्ना मनशाक एक जेजूची वळख मेवली, जेजून म्हज्या पासत कितले कोश सोंसले, करेक्ट, त्रास सोंसले. खुर्सार पळयता मरे जेजूक आमी कितें केलां? जेजू हुमकळ्ळा आमच्या पासत, वयवो ना? आनी जेजून चापका मार हाडला, वयवो ना? जेजूच्या माथ्यार कितें घायलें? कांट्याक कोपेल घायलें. कित्याक लागून जेजून वायट केलोलें? कोणें वायट केलोलें? आमी. सो आमच्या पातकांचो भार जेजून आपले कुडीचेर उबारून घेतलो. हालेलुया. थँक्यू जीजस. सो आमच्यो बऱ्यो करण्यो आमकां साल्वार करिना, पूण आमी जेन्ना देवाचे करणेचेर जेजू उद्देशी जे कार्य घडलां, जेजून कितें केलां तेजेर जेन्ना आमी स्वत मानता, त्या भावार्थान आमी जियेता, तो भावार्थ देवाक मानवलेलो जाता. समजता? सो आमी चिंतूंक जाय, आयच्यान आमी चिंतचे न्हय हांव बरें करीत म्हाका बरें मेवतलें. ना. ही सैतानाची फोट. आनी हे फोटीचो नाश करपाक जावं ह्यो फोटी उजवाडान हाडपाक देवान आमकां एकल्याक 7 जाणां जावपाक विचून काडल्या, आनी हे 7 हेरांक परगटूंक आमकां विचून काडल्या. जायतीं वर्सां आमी जियेतालीं आनी आमकां शिकयता, तूं बरें कर देवाक बरें दिसतलें, तूं बरो जिये देवाक बरें दिसतलें. इट्स अ लाय. जरी तर हांव बरो करण्यो करून तर देवाक बरें दिसतलें अशें जाल्यार जेजून केलां तें आमी नाकारता. ना, हेजो अर्थ असो ना की हांवें बऱ्यो करूण्यो करच्यो न्हय म्हूण. अंडरस्टँड? नाव जेजून सगल्यो बऱ्यो करूण्यो केल्या? येस ओ नो? जेजून सगल्यो बऱ्यो करूण्यो केल्या? येस ओ नो? कितें वायट केलां जेजून कितें पूण रॉंग केलां? पातो केलां? वायट जिवी जियेला? रागान जियेला? कुन्नाटकायेन जियेला? येस ओ नो? ना, रायट? नाव बापान जेजूक सांगून धाडलेलें वायट करी नाका, पातकान पडो नाका, तूं संवसारान वयताय, तूं सांबाळून राव आनी तूं कसल्या वायट वेसनांक पडो नाका. बापान सांगलेलें जेजूक. पूण जेजू तसो जियेलो? बरो जियेलो? येस ओ नो? पूण बापान सांगलेलें हें कोन्नाका, तें कोन्नाका, तें कोन्नाका. आमी भुरग्यांक कितें म्हणटा? डोंट डू दीस, डोंट डू दॅट, हें कोन्नाका, तें कोन्नाका, तें कोन्नाका. आनी पळयता तर भुरगो तेंच करता. करेक्ट नो? द चायल्ड इज डुईंग द सेम थिंग. वॉट यू से नॉट टू डू, they'll do. If you tell the child don't touch this, तू ना, तू तो आता हें क्रीम आहा, करेक्ट? लेट्स नॉट एडवर्टायज. ही क्रीम आहा, ओके? भुरग्याक आमी कितें म्हणटा? हें प्रेस कोन्नाका रे, तें सगळें वतलें, डोंट टच. आनी तूं किचनान वच रांदपाक. भुरग्यान हांगा फेस्त केलें, दामून पळयलें कितें जाता तें. कित्याक? यू टोल्ड दॅट चायल्ड नॉट टू डू. भुरग्याच्या मोतीन कितें आहा? पळोवया कित्याक नाका म्हणल्यार कितें जाता. कितें करतलो? he'll go and do that in your absence. Yes or no? सो देवान आमकां हें कोन्नाका, तें कोन्नाका, तें कोन्नाका म्हूण सांगूंक ना. पूण देवान आमकां कितें म्हणलां? 7 जाणां जायात आनी 7 तुमकां स्वतंत्र करतले. हालेलुया.
सो जेन्ना जेजून जें कितें केलां तें स्वत जेन्ना आमकां गमोन येता, तें स्वताचेर जेन्ना आमी जियोपाक सुरू जाता, वायट करपाचें आमचें मन पासून जायना. समजता? सो आय डोंट हॅव टू टेल माय सेल्फ, हांवें म्हाका सांगूंक जायना हांवें हें करूंक जायना, हांवें तें करूंक जायना, ह्या वायट संगतीन पडोंक जायना. यू डोंट हॅव टू थिंक अबाउट दॅट. वॉट आय नीड टू थिंक इज द वर्ड, what God has done for me. And when your focus goes there in the word itself takes care of yourself. हे उतर तुका तुजो कंट्रोल घेता. हालेलुया. सो भावार्थ म्हणल्यार कितें? देवाक आमी कशी मानवलेली जातात? भावार्था उदेशी देवाक आमी मानवलेली जाता. आतां तुमी म्हणटा आसतलीं, सो इतलीं वर्सां हांव म्हणटालें म्हाका देवाचेर भावार्थ, हेजो अर्थ कितें गाय? भावार्थ कितें गाय? चिंतून येवचें ना? कित्याक म्हाका दिसतालें जेजूक हांव स्वत मानता म्हणचे तो भावार्थ. नो, दॅट्स नॉट फेथ. दॅट इज नॉट फेथ. ओके, रिसंटली आतां गांवांत आमी हें शॉर्टेज आहा, तें शॉर्टेज आहा, न्यूज जाला. येस ओ नो? तुमगे घरान सिलिंडर आहा ना? बोल्ला? वत जाला? स्पेर आहा आनीक लावपाक मागीर? हां, तूं सुसेगाद आसतलें, टेन्शन ना. कोणाचो वद्दो जाला आनीक दुसरो ना तुमकां? आनी सपोज तर ना आनी हाफ जालो, 15 days जाले आनी ऑफिस म्हणटा आनीक ना, वॉट वील बी अ कंडिशन? कितें जातलें? पॅनीक, वरी, टेन्शन. भुरगीं स्कुला वचपा आहा, टिफीन करूंक जाय, जेवण करूंक जाय, लांकडां ना, तुमकां जायतीं आहा, पूण लांकडां ना, हें ना, तें ना, असले हुस्के आमकां येना? येतले वो येवचे ना? येता म्हूण लोक सगळे लायनी करून आहात ऑफिसांच्या भायर, गोदावनाच्या भायर. करेक्ट न्हू? हे सगळे कित्याक? रेस्टान आहा म्हणून, विसोवन आहा म्हणून, शांतीन आहा म्हणून, त्या कोंतिनी आहा, हुस्क्यान आहा म्हूण कशें जातलें? येस ओ नो? हुस्के आहा, करेक्ट? आतां जेन्ना मनशाक हुस्को आहा जाल्यार ह्या मनशाची पातयोनी देवाचेर आहा. देवान कितें म्हणलां? डू नॉट वरी, कास्ट ऑल युअर बर्डन्स ऑन टू मी. येस ओ नो? जेजून कितें म्हणलां? तुजे हुस्के कोंती म्हाका दी, दीस पोटोग्रास हांव तुका फावो करतलो. येस ओ नो? सुकणीं जे भाशेन मोल बांद रोयनात, वोपोनात, कांय करिनात, पूण सर्गीचो बाप तेंचें पोट भरता. तुमी ते सुकण्या परस वर्ती न्हय? बरें लावं बरोवंक ना. सो आमी तर देवाचे नदरेन इतली वर्ती आहा जाल्यार आमकां हुस्को आसोंक जाय. कितेंच ना पासून जाल्यार आमच्या नेबराक, आमच्या सायडीन, आमच्या सोरभोंवती. येस ओ नो? भावार्थ जेन्ना आहा म्हणटा आमकां हुस्के कोंती आसच्यो ना. आनी जेन्ना एक मनीस ते शांतेन जियेता तो एक भावार्थान जियेता. आतां आमी आमकांच प्रश्न करुया, आमच्या भितर तर आतां सगळे हुस्के कोंती आहा आनी हांव भायल्यान म्हणटा म्हाका जेजूचेर भावार्थ आहा. खरेंच आहा काय? इट्स अ क्वेश्चन नाव यू टेल मी. ऑल ऑफ यू सेड, सगळ्यांनी म्हणलें आनी सुरवातेक बिफोर म्हाका उतराची समजणी मेवच्या आदी हांवें म्हणलेलें म्हाका भावार्थ, लायक हाव ऑल ऑफ यू ऑल सेड. इवन आय सेड बिगिनींग भावार्थ आहा, पूण हांव नको जालें. भावार्थ म्हणल्यार कितें? हां, जेजू देव, हांव हें स्वत मानता जेजू देव, सैतानूय स्वत मानता जेजू देव म्हूण. सो वॉट इज द डिफरन्स बिटवीन मी एंड सैटन देन? करेक्ट न्हू? भावार्थ म्हणल्यार दिसोना त्या वस्तूचेर जेन्ना तूं स्वत मानताय त्या वस्तूक म्हणटा आतां तूं भावार्थ आहा. आतां धर फॉर एग्जाम्पल म्हाका ज्यो वस्तू ह्या संवसारान आतांच्या दिसांनी शॉर्टेज आहा म्हणटा, आय डोंट वॉन्ट टू मेन्शन द नेम्स एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स एंड मेक एज अ न्यूज. ओके, हांव तेका लागून कांय नांव घेना, पूण तुमी जाणा जे शॉर्टेज आहा सद्याक आतां आमी म्हणटा त्यो वस्तू ना म्हूण आमी तर हुस्क्यान, कोंतीन आनी वारीन तर आहा. डू यू थिंक ह्यो वरी आहा त्यो आमच्यो गरजो पावन कोत्तल्यो काय आमकां आनी टेन्शनान घालतल्यो? जेन्ना आमी तर स्वत मानता बाप आमचो प्रोवायडर म्हूण, तो म्हजो राखणदार, तो म्हजो सांबाळणार म्हूण आमी तर स्वत मानता, जाल्यार म्हाका भिवपाची गरज आहा? आनी जेन्ना एक मनीस, आतां ही भुरगीं, डज शी वरी? मम्मी रायट? मम्मी कोण? आं, तूं मम्मी? प्रेज गॉड. सो आतां हें भुरगें रडटा केन्ना तरी, आयज म्हाका मम्मी जेवण दीत गाय, ना दीत गाय, रडटा तें केन्ना? शी डायरेक्टली विल कम एंड टेल यू, मम्मी आय एम हंग्री, गिव मी फूड, म्हाका भूक लागल्या जेवण दी. शी विल नॉट बी वरीड लायक तो हा घरान बोल्लोलो वो ना, ताका कांय पडलें ना. कित्याक? तेजो फेथ खंय आहा, भावार्थ खंय आहा? मामीचेर. मामी मॅच्युअर्ड, मामी कॅन स्टे इन वरी, बट एज अ चायल्ड शी विल नॉट वरी. हे भुरगें वरी करचें ना. मामीचें मायंड कितें जालां? मॅच्युअर्ड जालां न्हय. सो मामी कितें म्हणटली?
संवसाराची जाणवाय चड बोल्ल्या न्हय, बेबीक आजून येना. बेबी इज लायक अ चायल्ड, शी इज अ चायल्ड, नॉट लायक अ चायल्ड, शी इज अ चायल्ड. सो ते वयतले मम्मी कडेन, म्हाका भूक लागल्या, म्हाका जेवण दी. म्हजें 5 वर्साचें भुरगें आहा, शी डायरेक्टली कम्स टू द किचन, शी डजंट नो वेदर द फूड इज देयर, जेवण हा ना, ताका कांय पडलें ना. मामी म्हाका भूक लागल्या, म्हाका जेवण दी म्हणटा. 5 years old, हाव ओल्ड इज शी? 5 years old आहा. म्हाका म्हणटा म्हाका भूक लागल्या, म्हाका जेवण दी. ताका काय खबर ना मम्मीचें जेवण जालां वो ना, शी डजंट नो. तें भुरगें तें कशें येता, त्या विश्वासान येता. ही मामी म्हजी प्रोवायडर, ही मामी म्हजी सोर्स जावन आसा. सो म्हाका कितें जाय, हांव मामी कडेन मागता. किचनान कोण आसता, मामी आसता. डॅडी आसतालो जाल्यार डॅडीक म्हणटलें आहलें, वय ना. पूण डॅडी कडल्यान कितें जाय, शी डायरेक्टली गोज एंड शी डजंट आस्क हाऊ मच मनी यू हॅव डॅडी, शी वील नॉट आस्क. शी डजंट हॅव दॅट थिंग, शी नोज डॅडी इज अ प्रोवायडर. जेन्ना आमकां समजणी येतली आमचो सोर्गींचो बाप आमचो प्रोवायडर म्हूण, आमी कितें करतलीं, हाले कशें जातलें, आरे फाल्यां मेवतलें वो ना, जातलें, आमी चिंतली. गॉड इज माय प्रोवायडर. सो हाव आय एम गोइंग टू डिपेंड ऑन हिम? बाय फेथ. म्हज्या सोर्गींच्या बापाचेर हांव कशें थारोवन रावतलें? भावार्थान. आनी जेन्ना हांव भावार्थान म्हज्या बापाचेर रावतलें, तेन्ना हांव म्हज्या बापाक कशें जातलें? मानवलेलें जातलें. कॅन यू रीड दॅट लायन अगेन बाबा? जायना. भावार्थाविरेत कोणाच्यानूच देवाक मानवलेलें जायना. सो इट इज ओनली युअर फेथ can please God. Hallelujah. I was thinking of teaching on healing, but then faith, the Lord said faith, because faith is more important. भावार्थ तर ना, पेखोणी आमच्या जिवितान आमकां घडोवन येवची ना, कित्याक देवाक मानवलेलें जाता फकत आमचो भावार्थ. आतां भावार्थ मातसो इल्लेशा उतरांनी भावार्थ कितें तो आमी समजूया. ओके, नाव रीड फर्स्ट वर्स, Hebrews 11:1. सेम चॅप्टर, वर्स 1. तर भावार्थ म्हणजे कितें? आमी म्हणटाले जेजूचेर विश्वास करप म्हणल्यार भावार्थ, रायट? आतां आयकोया कितें बरयलां हांगा. देवान भासायल्या दानाची आमी वाट पळयतना भावार्थ आमकां ह्या भरवशान थीर दवरता. आनी आमकां दिश्टी पडना त्यो वस्तू खरेंच आसात म्हूण होच भावार्थ आमकां परिपूर्ण खात्री दिता. Okay, can I take the Bible for 1 minute? Okay. ऐकात. तर भावार्थ म्हणजे कितें? ओके, तुम्ही मागीर वाचात. Hebrews 11:1 तुमकां आमी घेतला स्क्रिप्चर आनी सो गेला. ओके, तर भावार्थ म्हणजे कितें? देवान बासायल्ल्या दानाची आमी वाट पळयतना देवान बासायलां. उगडास दवरात. ओके, पे अटेन्शन. देवान बासायल्ल्या दानाची आमी वाट पळयतना भावार्थ आमकां ह्या बरवशान थीर दवरता. ओके, देवान कितें केलां? बासायल्ल्या त्या दानाची, आतां देवाच्यो ज्यो बासावण्यो आहा त्या दानाची वाट पळयतना भावार्थ आमकां ह्या बरवशांत थीर दवरता. आतां भावार्थ म्हणल्यार फेथ, बरवसो म्हणल्यार होप. ओके, भावार्थ आहा आनी बरवसो आहा. बरवसो म्हणल्यार कितें? जें घडोंक ना पूण तें घडल्या पुरो म्हूण तूं जेन्ना आवंडेता, तूं आशेता, दॅट इज युअर होप. समटायम्स वी से, रायट, आय होप तें काम जाल्या पुरो. डोंट वी से, आय होप हें म्हजी पेकोणी बेगीनच्या बेगीन जाल्या पुरो. आय होप that I should get that soon as possible. I hope my visa comes soon. Example, I hope मुझे admission झाल्या पुरो बेगीन. I hope when I go there, they immediately give me that application. We hope, right? Hoping is what? Hope म्हणल्यार कितें? बरवसो म्हणल्यार कितें? जें घडोंक ना पूण तुका जाय तें घडलेलें. मागीर समजता? बरवसो बरवसो म्हणल्यार कशी आसा? बरी आसा तूं? हालेलुया, थँक यू जीसस. ओके, सो हो बरवसो म्हणल्यार देवान बासायल्या दानाची आमी वाट पळयता. भावार्थ आमकां ह्या बरवशान थीर दवरता. सो हो भावार्थ आमकां ह्या बरवशान थीर गोड दवरता. सो हो भावार्थ फेथ आमकां हो जो होप आमी दवरला पळय तेचेर आमकां थीर उबी करता. फॉर एग्जाम्पल, ना वॉट इज युअर डिझायर सिस्टर? तुजो आवडो कितें आसा?
बेगीच्या बेगीन. दॅट्स वाय आय आस्क्ड यू तुजो बरवसो कितें आसा. लायक पयलीं आपूण कशी चलताली वेगीच्या बेगीन हांव पोत्तें तशेंच चलोन म्हजें आपूण कामां कोत्तालें तशें हांव म्हजे वयर डिपेंड रावन हांव काम करूंक सोडसोडीत चलपाक आनी म्हजो जो वावर आहा सदां कालाचो आहलो तो पोत्त्यान करपाक तुजो बरवसो आहा, एक आवंदो आहा. योर होप इज दॅट यू गेट वेल सून. करेक्ट. नाव भावार्थ तुका ह्या बरवशान थीर दवरता. सो तुका तर बेगीन बरें जावंक जाय. कितें गरज आहा तुका आतां भावार्थाची. अंडरस्टूड. सो बेगीनूच तुका बरें जावपाक तुका कसली गरज आहा भावार्थाची. ओके. नाव आय एम गोइंग टू टेक अनदर स्क्रिप्चर फॉर यू. 1 Peter 2:24. केन्ना आयकला 1 Peter 2:24. पेद्रूची पयलीची 2:24 आयकल्या. ओके वाचया. हां आयज आयकोया आनी बरें करून आयकोया. दॅट्स वाय आय एम मेकिंग यू एक्सायटेड फर्स्ट सो दॅट यू पे अटेन्शन मोर. Yeah, it's right after that Jacob. सिस्टर तूं आयका कान दिवन आनी तुका मागीर सादा जाल्यार तुका गमोंक जाय. आं ओके. कुर्सार ताणेन आमच्या पातकांचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो. कोणेन कुर्सार कोणेन आमचो भार घेतलो जेजून. ह्या दिसांनी आमी तेज्या क्वेश्चनांचे नियाळ करता वय ना. सो हांगा कितें बरयलां कुर्सार जेजून आमच्या पातकांचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो. पातकाक पाट करून देवाक मानता ते भाशेन आमी जियोचे खातीर ताणेन अशें केलें. कित्याक लागून केलें ताणेन अशें. पातकाक पाट करून देवाक मानता ते भाशेन आमी जियोचे खातीर जेजून अशें केलें. आनी जेजून कितें केलें आमच्या पातकांचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेयलो. आतां आमी वाचता इतले फास्ट पूण एका इतलो डीप अँड डीप पळय मिनींग आहा न्हय. आमचें जिवीत आयज कितें आमच्या जिवितान घडटा वायट घडटा त्रास घडटा कोश्ट घडटा ह्या सगळ्या वस्तूंचो जेजून 2000 वर्सां पयलीं त्या कुर्साचेर ताणेन नाश केलो. हालेलुया. आनी हें जावन आसा स्वत आमी एक क्रिस्ती भाव भयणांक ह्या स्वताची वळख आसूंक जाय आनी ह्या स्वतान आमी जियोंक तयार जावंक जाय. कुर्सार ताणेन आमच्या पातकांचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो. पातकाक पाट करून देवाक मानता ते भाशेन आमी जियोचे खातीर ताणेन अशें केलें. आनी आतां बरयलां हांगासर ताच्या गायांनी तुमी बरी जाल्यांत. ताच्या गायांनी तुमी बरी जाल्यांत. हालेलुया. जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाल्यांत. जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाल्यांत. देवाचें उतर म्हणटा 2000 वर्सां पयलीं ताच्या गायांनी आमी बरी जाल्यांत आनी वो जावन आसा आमचो बरवसो. आयज तुका हें दूख दिसती पडटा आयज हे घावो दिसती पडटा हें दुयेंस दिसती पडटा. ह्या दुयेंसाचो नाश 2000 वर्सां पयलीं जेजून त्या कुर्साचेर नाश केला. हालेलुया. आनी आतां हें उतर ही देवाची बासावणी. भावार्थ म्हणजे कितें देवाच्या बासायल्ल्या दानाची आमी भावार्थान जेन्ना आमी ताचेर थीर उबी रावता तो जावन आसा भावार्थ. हालेलुया. अंडरस्टँड द डिफरन्स. Hebrews 11:1 जेन्ना आमी वाचलां Hebrews 11 आमी वाचलां. आतां देवाची बासावणी कसली बासायल्लें उतर आमकां कितें ताच्या गायांनी आमी बरी जाल्या. बासायल्लें उतर देवाचें कितें आहा आमकां ताच्या गायांनी आमी बरी जाल्यांत. आतां भावार्था विरें देवाक मानवलेलें आमी जायना. सो हांगा भावार्थ कसो आमचो दिसून येवंक जाय. देवान बासायल्ल्या दानाची आमी वाट पळयतना. सो बासायल्लें काम खंयचें देवाचें आतां तुका ताच्या गायांनी आमी बरी जाल्यांत. सो ह्या दानाची जेन्ना तूं वाट पळयताय तूं भावार्थान थीर रावता.
आतां ह्या टायमार आमकां दुयेंस दिसती पडटा, बायलान आमकां दूख जालां तें दिसती पडटा, करेक्ट? फिजिकली वी कॅन सी, बट वॉट डू वी बिलीव? इफ आय से आय बिलीव म्हणल्यार कितें? सोत मानप म्हणल्यार कितें? जो संदेश, बिलिवाक आमचें डेफिनेशन हा, एक्शन करस्पॉन्डिंग टू द मेसेज वॉट यू हर्ड ऑर वॉट यू हियर. तुजी करणी त्या संदेश जो तुवें आयकला त्या संदेशाक तुजो रिस्पॉन्स ओ तुजी करणी. जरी तर हांवें संदेश आयकला, तेज्या गायांनी हांव बरें जालां, तुजो रिस्पॉन्स कितें आसतलो त्या उतराक? वय जेजू हांव स्वत मानता, जरी पुणी म्हाका दूख दिसती पडटा, त्रास दिसती पडटा, मेडिकल रिपोर्ट दिसती पडटा, पूण हांव जाणा हें फॅक्ट म्हूण, हें जालां खरें, बट आय चूज टू बिलीव अँड कन्फेस. उच्चारता, कन्फेस म्हणल्यार उच्चारप, तुज्या गायांनी जेजू हांव बरें जालां. आनी तेन्ना भावार तुजो कोरणेन पडटा, कोरणेन तुजो दिसती पडटा, आनी जेन्ना ते देवाक तुजो भावार्थ मानवलेलो जाता, your victory, your healing will be in manifestation, will be in sin, in physical. Hallelujah. So म्हजी पेखोवणी देवा हातीन ना, म्हजी पेखोवणी म्हज्या तोंडान हा. वाय तोंडान? when you speak, तूं जेन्ना उच्चारणी करतले, तूं जेन्ना देवाचें उतर उलयतले. सो आयज सान आमी कितें सजमोया आनी कितें शिकोया आनी कितें सजमणी घेवया की देवाचें उतर आमी दीस आनी रात आमच्या तोंडांतल्यान उच्चारणी करूंक आमकां भोव गरजेचें. इफ आय वॉन्ट टू टॉक टू समबडी, वॉट डू आय डू? एक्शन कोता आमी? कितें कोता? उलयता. साकोर ना घरान, शेजाऱ्यागेर वचून तुका साकोर जाय, वॉट यू वील डू? मॉर्निंग कशी उबी रावतली तेंच्या दारार? तें सांगचें पडलें ना आय वॉन्ट शुगर, येस ओ नो? आनी तूं एम्प्टी कटोरी घेवन गेला आनी तूं कांय सांगना, उगी रावता, दे मायट गिव यू सॉल्ट. पूण तुका जाय कितें? साकोर. सो तुका कितें जाय तें आमी उलोवंक जाय. भुरगें जाय तें मागना, मम्मी आयज म्हाका चिकन जाय, दाल जाय, कितें जाय, येस ओ नो? तुकाय कितें घरान गरज आसा ग्रॉसरी, यू डोंट टेल युअर हजबंड आयज हें जाय तें जाय, गे ओगे रावता ग्रॉसरी हाड आनी यू मस्ट बी वंडरिंग आतां कितें जाय? जाय सपोज दाल, तूं आटा आनी कितें, करेक्ट नो? इन द सेम वे देवाच्या राज्यांतल्यान तर म्हाका कसली देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हज्या जिवितांत तर म्हाका बदलावणी जाय, हें तोंड उक्तें करून देवाचें बरयलेलें उतर हांवें उलोवपाक भोव गरजेचें. सो आयज सान आमी निचोव करया, देवाचें उतर हांव उलयतलो या हांव उलयतली आनी म्हज्या जिवितांत हांव बदलावणी पळयतली गॅरंटीडली, बिकॉज गॉड सेड दॅट. देव आपल्या उतराक अविश्वासी न्हय. गॉड इज फेथफूल to his word. Do you believe that? Yes. I believe that because देवान म्हणलें संवसाराची बुनियाद रोजच्या आदी, before the foundation of the world, God has a plan of salvation, the plan of his son. जेजूक धाडून आमची सोडवण करपाचो ही येवजण बापाची संवसार घडच्या आदींच आहली, आदामाक रोजच्या आदींच आहली, because God knew what's going to happen. सो तो प्लॅन बरयलेलें आहा. जेजूक धाडून आमची सोडवण करपाची येवजण मागीर देवाक येवंक ना, आदी फुडेंच आहली. सो इन द सेम वे देव जाणा आमकां कितें गरज, बट गॉड इज वेटिंग फॉर अस टू स्पीक दीस वर्ड बाय फेथ, बिकॉज विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड. सो आयज तर म्हज्या जिवितांत म्हाका पेखोवणी जाय, हांव म्हाका पेखोवणी दी म्हूण पेखोवणी मेवची ना. भावार्थान जेन्ना तूं उच्चारतलो, जेजू हांव स्वत मानता, तुज्या उतराचेर 1 Peter 2:24 तुज्या गायांनी हांव बरें जालें म्हूण हांव स्वत मानता जेजू, आनी हांव ह्या भावार्थान उच्चारता आनी हांव निचोव करता ह्या उतराचेर हांव थीर उबो रावता म्हूण तुज्याच आदारान. आनी वो जेजू दीस आनी रात वेन यू स्टार्ट कन्फेसिंग, जेजू तुज्या गायांनी हांव बरें जालें, स्टिक इट ऑन युअर वॉल, स्टिक इट इन एवरी प्लेस. किचनान तूं खंय जाग्यार काम करता, पुट दॅट सो दॅट यू सी दॅट वर्ड. तुका तें उतर तुज्या दोळ्या मुखार दिसती पडटा, तशें जावन दी तें उतर, that you look at that word and that word goes deep in your heart, की सोयतानाक आनी खंयच जागो ना तुका सांगोंक पळय तूं दुयेंत आहा, पळय तुज्यान चलोंक जायना, पळय आदीं तूं चलतालें, पळय दुसऱ्यांक त्रास जाता तुजे, पळय अशें जाता तशें जाता. नो वे, बिकॉज सोयतान सदांच येता चोरपाक तें देवाचें उतर आमच्या जिवितांतलें. आनी चोर जेन्ना आमच्या घरान चोरूंक येता आनी आमी तो रात फोड करून उगे रावता, तो चोरून व्हरचो ना. सो आमी कितें करूंक जाय? चोराक धाडांक जाय. पूण चोर कसो पळटा? वेन यू स्पीक द वर्ड, द इवल वन, द थीफ रन्स अवे. हालेलुया.
थँक्यू जीजस. सो आयज सान हे स्क्रिप्चर तुका आमकां जण एकल्याक आमी वेट करया ना आमकां दुयेंस येतलें जावं आमचें वायट जातलें तेन्ना उजार करतलें म्हूण ना. बिफोर हँड लेट स्पीक द वर्ड. आमकां जण एकल्याक हें उतर 1 Peter somebody could just write down and note down. सपोज तुमकां मागीर यू नो बाबा यू रायट डावन द स्क्रिप्चर्स आं पेन आनी बूक हाड बेगी. सो 1 Peter 2:24 हें उतर कुर्सार जेजून हांगा म्हणटा कुर्सार ताणें आमच्या इन्स्टेड ऑफ आमच्या यू पूट म्हाज्या. यू से दॅट म्हज्या कुर्सार जेजून म्हज्या पातकांचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो. पातकाक पाट करून देवाक मानता ते भाशेन हांवें जियोचे खातीर जेजून अशें केलें आनी वय जेजू हांव स्वत मानता तुज्या गायांनी हांव बरो जालो. तुज्या गायांनी हांव बरी जाली. वय जेजू तुज्या एक एक गायांनी हांव बरी जाली. म्हज्या पासत तुवें हे कोस सोंसले. वय जेजू तुज्या गायांनी हांव बरें जालें. दीस आनी रात हे उतराचो नियाळ कर, उच्चारणी कर, तुज्या तोंडांतल्यान उच्चार. आनी नो टायम यू वील सी कशी सैतानान ज्यो आपल्यो सांकळ्यो बांदून आमकां पळय दवरल्या एक एक सांकळी कशी तुटोन पडटा. यू वील सी. आतां अशें ना रायट नाव यू नो इन दीस टायम वे वी आर लिवींग आतांच्या टायमान जे आमी जियेता रायट. आतां टायम असो ना की देव पत्तो येतलो आनी कितें करतलो. देवान ऑलरेडी संपाडलें, सोंपयलें, आपलें कार्य केलें. आतां जेजू फकत येवचो आसा आमकां व्हरोंक. पूण आतां जेन्ना आमी कश्टवतात त्रासान ह्या वेळार जेजून कितें संपाडलां तें खुर्सार ताचो आमी नियाळ करूंक आयज आमकां भोव गरजेचो. नाजाल्यार सैतान आमकां असोच मार मारीत रावतलो, आमकां असोच फोटींनी बांदून दवरतलो आनी तेज्या फोटींनी आमकां असो घुस्पान दवरतलो. आमकां अशें दिसतलें की देव आनीक ना, देव आमच्या आदाराक पावना म्हूण. देव आमचे लागींच आहा. यू नो द वर्ड ऑफ गॉड सेज इन रोमन वील सी वेर इज देव खंय आसा म्हणटा देवाचें उतर. I'll tell you, you sit down. I'll tell you the scripture. ओके, रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 8 आमकां म्हणटा तर पवित्र पुस्तक म्हणटा उतर तुका लागींच आसा. उतर खंय आसा? लागींच आसा. पूण आमी उतराक लागीं आहा काय? प्रश्न तो. तर उतर तुका लागींच आसा तुज्या तोंडांत आनी तुज्या काळजांत. हे उतर तुका देवाचेर भावार्थ दवरूंक आपयता. तें उतर आनी तोच भावार्थ आमी परगट्टा. सांपावलू आमकां अशें हें उतर बरोवन दवरता. तो म्हणटा अशें उतर पवित्र पुस्तका अशें. तर पवित्र पुस्तक म्हणटा उतर तुका लागींच आसा तुज्या तोंडांत तुज्या काळजांत. तो उतर खंय आसचें आमच्या तोंडांत आनी आमच्या काळजांत. आनी हें उतर आमकां देवाचेर भावार्थ दवरूंक आपयता. देवाचें उतर तर म्हाका खबर ना. इफ आय डोंट नो द वर्ड ऑफ गॉड आनी हांव म्हणटा म्हाका देवाचेर भावार्थ आहा देन वी डोंट नो वॉट दॅट भावार्थ इज. जरी तर देवाचें उतर हांव नको आनी हांव म्हणटा म्हाका भावार्थ आहा देन वी कॅनॉट काउंट दॅट भावार्थ बिबिलिकल भावार्थ. देवाच्या उतरा प्रमाणाचो भावार्थ देवाक मानवलेलो जाता तो भावार्थ न्हय तो. आमकां तर देवाच्या उतराक सोजमणी ना. उतर म्हज्या तोंडान ना, उतर म्हज्या काळजान ना आनी हांव तोंडान बेश्टें म्हणटा म्हाका भावार्थ आहा. दॅट भावार्थ हॅज नो फावंडेशन. तो भावार्थ आयज असो आहा फाल्यां खाला आहा तुटोन पडटा. परिस्थिती येता ते प्रमाणे. अंडरस्टँड? नाव वी अंडरस्टँड रायट. भावार्थ म्हणल्यार कितें? बेश्टो भावार्थ आहा म्हणलें म्हूण जायना. स्वत जेन्ना म्हाका समजणी आहा आनी ते स्वताक जेन्ना हांव स्वत मानता आनी स्वताचेर जेन्ना उबें रावता दॅट इज युअर फेथ अकॉर्डिंग टू वर्ड. आनी दॅट इज वॉट अपोस्टल पॉल सेज. हें उतर तुका देवाचेर भावार्थ दवरूंक आपयता. ओके, तें उतर आनी तोच भावार्थ आमी परगट्टा. आनी रोमन्स 10:17 सोत्रा कितें म्हणटा? म्हणटोच
क्रिस्ताचो संदेश कानार पडटोच आनी तो कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जाता. फेथ कमथ बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड. सो जरी तर हांव म्हणटा म्हाका भावार्थ आहा आनी हांव देवाचें उतर आयकोय ना वाचय ना, दॅट्स नॉट फेथ. जरी तर ताका लागून हे भावार्था विशीं आमी पयलें सोजमोंक जाय, कित्याक भावार्थ सोजमलो देवान जें आमकां करून दवरलां तें आमकां स्वत मानूंक सोंपें जाता. फर्स्ट आय नीड टू अंडरस्टँड भावार्थ म्हणल्यार कितें. सो भावार्थ फेथ इज अ सबस्टन्स ऑफ द थिंग्स वॉट वी होप्ड फॉर. लायक एग्जाम्पल तुजें घेयलेलें भावार्थ म्हणचें तूं जेन्ना बरवसो दवरता म्हजी पेकोवणी जाल्या पुरो बेगीनूच म्हूण आनी तूं स्वत मानता तेज्या गायांनी तूं बरें जालें म्हूण यू आर स्टँडींग ऑन दॅट फेथ. Hallelujah. So you write down 1 Peter 2:24 you wrote. Okay, 1 Peter 2:24 we have taken. Romans 10:8 we have taken. And Romans 10:17 we have taken. Okay, and then we have taken Hebrews 11:1. Hebrews 11:6. Okay. So 11:1 आमकां भावार्थ म्हणजे कितें तें शिकयता. Hebrews 11:6 आमकां म्हणटा भावार्था विरेत आमी देवाक मानवलेली जावची ना. रोमन्स 10 आमी पळयला 17 भावार्थ येता देवाचें उतर आयकॉन आनी रोमन्स 10:8 आमी पळयला की देवाचें उतर आमकां लागींच आहा, आमच्या तोंडान आहा, आमच्या काळजान आहा आनी तें उतर आमकां भावार्थाक पावयता. हालेलुया. एंड 1 Peter 2:24 सेज आमच्या पातकांचो भार ताणें आपले कुडीचेर उबारून घेयलो. पातकाक पाठ करून देवाक मानता ते भशेन हांवें जियोचे खातीर जेजून अशें केलें आनी जेजूच्या गायांनी हांव बरें जालें. हालेलुया. सो दीस आनी रात वो 1 Peter 2:24 से इट, कन्फेस इट, मेडिटेट ऑन इट डे एंड नायट. दीस आनी रात त्या उतराचेर नियाळ कर आनी हांव स्वत मानता इन नो टायम your victory, your healing is there. Hallelujah. Thank you Jesus. देव आमकां पेकोवणी आमचेर आडान दवरिना. देवान पेकोवणी ऑलरेडी 2000 वर्सां पयले दिल्या. सो देवान दिल्या. ओके, देवान दिलां, म्हजो ऑन भावार्थ ताका आडवयता आनी तें पेकोवणी म्हजे सोरशी पावना. सो हें ऑन भावार्थ कोणाचें म्हणजे मोदें दवरलां हांवें. नाव दीस इज अ बायबल. दीस इज नॉट ऑन भावार्थ. एग्जाम्पल आय एम गिवींग. ओके. Okay, this is just something, let's say, no, I'll take this. Okay, this is something. Okay, हे आता एक समथींग आमचो एक ऑन भावार्थीपण आहा सोजमोया. जातलें गाय, केन्ना जातलें गाय, खरेंच देवाक खोशी आहा गाय, कोत्तलो गाय, हे सगळे दुबाव आसता पळय ते आडवयता देवाचें आमकां जें ऑलरेडी दिलेलें आहा पळय तें. सो वेन यू कंटिन्युअसली तूं जेन्ना देवाचें उतर आयकता हे ऑन भावार्थ्याचो नाश जाता. कित्याक भावार्थ कसो येता, देवाचें उतर आयकून आनी आयकून भावार्थ येता. सो देवान जें तुका दिलां हें ऑन भावार्थपण नाश जातलो जेन्ना तूं देवाचें उतर आयकता तें आनी हेजो नाश जावन देवाचें जें हिलींग तुका दिलां पळय तें डायरेक्ट तुका फावो जाता. हालेलुया. सो हें ऑन भावार्थपण जें मोदें पळय ब्लॉकेज आहा, इट इज नॉट गॉड हू इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज मी. That I should know the word. Okay, when I know the word, I trust in the word, I stand firm on the word, and by faith I believe, yes Lord, by your wounds I am healed. On भावार्थपणाचो नाश जातलो and ते healing तुका physically तुका घडोवन येतले. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. So आमी सगळीं उबी रावया. Thank you Jesus. Okay, now Hallelujah. Thank you Jesus. It's okay sister. सुर्गींच्या बापा तुका हांव अर्गां दिता, दिनवासता हे शिकवणे पासत आनी जें सोत तुवें आयज आमकां शिकयलां बापा, हें सोत एकल्याच्या काळजान खोल रिगलां म्हूण तुका हांव अर्गां आनी वाखाणें दिता. आनी हें उतर जें कितें आयज हांगासर एकठांय जालेल्या बाब भयणांनी हें उतर आयकलां, आयज तुजो उजवाड तांच्या काळजान फांकला ह्या उतराचो म्हूण हांव भावार्थान सोत मानता जेजू. आनी हो जो उजो तुवें तांच्या काळजान आयज पेटयला वो उजो सदां काल ओदीक आनी ओदीक पेटोवन तांच्या काळजान आसतलो आनी तुज्या उतराची तान आनी भूक तुवें तांकां ओदीक आनी ओदीक दिल्या म्हूण हांव तुका अर्गां आनी वाखाणी दिता. आनी जें बी आयज तांच्या काळजान शिंपडलां ह्या बियाचें बेगीनूच हार्वस्ट
ताचे फळ बेगीनूच तांकां उत्पन्न जावन येता, तांकां प्रोड्यूस जावन येता म्हूण हांव तुका आदी फुडेंच आर्गां आनी वाखाणी दिता. एकल्याक तुवें आशिर्वादान बोल्ल्यान जेसू, आनी तुज्या गायांनी जी कोण हांगासर आयज पेखोवणेक आशेता ही हांव तांचो बोरवोसो आयज तुवें थीर उबो दवरला तुज्या उतराचेर, आनी तांकां भावार्थ तुज्या उतराचेर तुवें उत्पन्न केलां हें उतर आयकोन म्हूण तुका हांव आर्गां आनी वाखाणी दिता. आनी जेसू हांव उचारतां, कित्याक तुवें म्हणलां भावार्थी जेन्ना पिडेवंताचेर हात दवरतलो पिडेवण बरो जाता म्हूण हांव तुज्या नांवाक तुज्या उतराक स्वत मानून जेसू उचारतां तुजें उतर की तुज्या गायांनी ही भयण आनी आमचो भाव कंप्लिटली तांची पेखोवणी जाल्या तुज्या गायांनी म्हूण तुका हांव आर्गां आनी वाखाणी दितां. आनी दर एक दुयेंसाचो ह्या घराब्यान एकल्याचेर कसल्याय दुयेंसाक तर ती सांपडल्या, ह्या दुयेंसाचो तुवें नाश केलाय, आनी जे परी तांणी तुजें स्वत आयकलां तें स्वत आयकोन तें स्वताचेर तांणी पातयोन स्वत मानून त्या दुयेंसाचो तुवें तूं उतरांतल्यान नाश केला म्हूण जेजू तुका हांव आदी फुडेंच आर्गां आनी वाखाणी दितां. ह्या घराब्याच्या भुरग्यांक तुवें बरी भलायकी आनी वडिलांक तुवें बरी भलायकी दिल्याय, आनी तुज्या उतरान तांकां तुवें सोकतेन भरलाय म्हूण तुका हांव आर्गां आनी वाखाणी दितां. आर्गां तुका बापा, आर्गां तुका जेसू. We thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. We thank you, Lord. We praise you, Lord. Lord, we thank you, thank you, thank you. Thank you for this anointing. Thank you, Lord, for anointing each and every one of us. The fresh anointing of the Holy Spirit. Thank you, Lord. Lord, we thank you for destroying every yoke of the devil, for destroying every lies of the devil. Thank you, Lord, for filling every one of us with your truth. And thank you, Lord, for giving us the knowledge of your truth, and that we stand firm on this truth. Thank you, Holy Spirit, for helping us, and help us, Lord, every moment of our life, that whatsoever we have heard today, Lord, what you have spoken to us, that we live by this truth all the days of our life, and we grow in your word more and more. Thank you, Father. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. And